नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। इंजिनियर मारपेट केशीत आमदार मिकी पाशेको ख्यास्त नासतना सोडपाचो सकयल्या कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान मारलो भायर। मिकीक 6 म्हयने कादय, 2 सप्तकां मदीं येवचो पडटलो शरण। वेदश्रीच्या आत्महत्येक तिचो घोव, माय, माव जबाबदार, बापायची कागाळ। वेदश्रीन चलयेक घेवन केल्ली आत्महत्या, हुंडोबळी कायद्याची कलमां, अजून दुबावितांक अटक ना। मायनिंग लिजाचेर 30 वर्सां मेरेन मायनिंग करूंक दिवचे, फिमीची मागणी। मुख्यमंत्री म्हणटा पर्यावरण आनी फुडले पिळगेच्यो खबरो उलयतल्यांनी अर्थवेवस्थेचोय विचार करचो। बायण दर्यावेळेर घर बांदिल्ल्याची याचिका हायकोर्टान घेवंक लायली फाटी, स्टे घेतली फाटी। 30 दिसां भितर स्वता जावन बांदकामां मोडपाचो आदेश। जितेंद्र देशप्रभू काँग्रेसीचे शिस्तभंग समितीचो निमंत्रक म्हूण देंवयलो। प्रतिमा कुतिनो नवी निमंत्रक, देशप्रभूचो समितींत आस्पाव। देशप्रभू म्हणटा आपल्याक कांयच फरक पडना। आनी भाज्यो कड्डणां तितल्यो वाडिल्ल्यो ना। काँग्रेस आसतना म्हारगाय आतां परस कितलीशीच आशिल्ली मायज। म्हारगायेचेर मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें स्पश्टीकरण। खबरो विस्तारान। इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराचे मारपेट केशींत गोवा विकास पार्टीचो मुखेली आनी आमदार मिकी पाशेको ख्यास्त नासतना सोडपाचो सकयल्या कोर्टाचो निकाल हायकोर्टान भायर मारलो। मिकीक 6 म्हयन्याची कादय आनी 1,500 रुपयाचो दंड लागू जाला। मडगांवचे अतिरिक्त जिल्लो सत्र न्यायालयाच्या आदेशाची हायकोर्टान स्वता दखल घेतिल्ली। मिकीन इंजिनियराक थापटायल्लो। मिकीक ख्यास्त भोगूंक 2 सप्तकां मदीं शरण येवंक सांगलां। हायकोर्टान मिकीचे इंजिनियर मारबडे केशीचेर ट्रायल कोर्टान दिल्ले निकालाचो निकाल लायलो। कांय वर्सां फाटीं वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक ड्युटेर आसतना गोविपाचो आमदार मिकी पाशेकोन थापटायल्लो। केस मडगांवचे कोर्टान चलताली। कोर्टान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना प्रोबेशनाचेर सोडलो। हायकोर्टान हे निकालाची स्वता दखल घेतली। मिकीक 2 सप्तकां भितर ख्यास्त भोगूंक हजर जावचो म्हूण कोर्टान सांगला। फाटले 39 म्हयन्यांत मिकीची केस JMFC सावन हायकोर्टा मेरेन 4 कोर्टांनी भोंवल्या। मिकीक सगळ्यान पयलीं JMFCन दोशी थारायलो। JMFCन मिकीक फर्मायली 1 वर्साची कादय, 5,000 रुपयाचो दंड। निकालाक सहाय्यक सत्र न्यायालयान मिकीन आव्हान दिलें। सहाय्यक सत्र न्यायालयान ख्यास्त 6 म्हयन्याचेर देंवयली आनी दंड 1,500 रुपयाचेर। निकालाक मिकीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आव्हान दिलें। अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारायलो, मात ख्यास्त नासतना सोडलो। मिकीक सोडलो म्हूण अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निकालाची हायकोर्टान दखल घेतली। अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो निकाल हायकोर्टान बिरेस्तारा भायर मारलो, म्हणजे मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आनी 1,500 रुपया दंड लागू। सरकारी वकिलान ट्रायल कोर्टाच्या निकालाचे बाजून आर्ग्युमेंट घाले, जाल्यार हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन मिकीक ख्यास्त नासतना सोडपाचे निकाला आड आर्ग्युमेंट घाले। कपिल नाटेकार हो सरकारी अधिकारी आनी ड्युटेर आसा म्हूण पुराय कल्पना आसतना मिकीन ताचेर हात घालो, ताका थापटायलो म्हूण हायकोर्टाचे अमिकस क्युरीन आर्ग्युमेंट लावन धरलो। मिकीन आपल्याक दोशी थारावपाचे निकालाकूच आव्हान दिल्ले। ट्रायल कोर्टान सरकार पक्षान 2 जाणांच्यो म्हत्वाच्यो साक्षी घेतल्योच नात आनी इंजिनियराचेर मिकीन हात घालो तरी मिकी तेन्ना आमदार आनी पर्यटन मंत्री आशिल्लो। आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक लायटीच्यो कटकटी जाताल्यो म्हूण एक वेळ ताणें इंजिनियराचेर हात घालो, तरी लोकप्रतिनिधी म्हूण मिकीचे अधिकारांचोय विचार जावंक जाय असो आर्ग्युमेंट मिकीचे आदोगादान घालो। सुत्रां उलोवन दाखयता ते प्रमाण हायकोर्टान निमणे ख्यास्त लागू केल्ल्यान मिकी आतां सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी करता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। चलयेक घेवन जुवारी पुलावेल्यान आत्महत्या केल्ले वेदश्री परबाच्या आत्महत्येक तिचो घोव आनी माय माव जबाबदार म्हूण तिचो बापूय आरोप करता। ताणें वेदश्रीचो घोव, माय आनी मायच्या आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ केली। वेदश्रीन मंगळारा सांजे 3.5 वर्सांचे धुवे सयत जुवारी पुलावेल्यान उडी मारिल्ली। वेदश्रीची कूड बुधवारा जाल्यार चलयेची कूड ब्रेस्तारा मेळ्ळी। वेदश्रीक सोदूंक तिच्या घोवान कांयच ताकतीक दाखयली ना अशें तिचो बापूय म्हणटा। पुलिसांनी अजून कोणाकूच अटक केल्ली ना। मंगळारा सांजे एके बायलेन जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिलो असो बोवाळ पडिल्लो। मरीन पुलिसांनी त्या बायलेक सोदपाचो बरोच यत्न केल्लो।
मात ती बायल आनी तिचे चलयेचो कांयच पत्तो लागूंक नाशिल्लो। मात बुधवारा त्या बायलेची जाल्यार बिरेस्तारा तिच्या 3.5 वर्सांच्या चलयेची कूड मेळ्ळी। माय आनी घोवान केल्ल्या छळाक लागून वेदश्रीन चलयेक बरोबर घेवन आत्महत्या केली असो आरोप तिचो बापूय यशवंत गांवसान केला। माय पटना म्हणजे माय ताका त्रास केला काय ती म्हणाली माय त्याची तिके चेडवाक तूं पळय आपूण पळोवचें ना म्हणाली तुजी सिरी सोड नाल्यार दवर तें म्हाका लागना तूं चेडवाक तुजें पळय तेजे गांवकार खबर आसतली आसूंक जाय घरान खबर आसतली फाटल्या दिसांनी अशीच ताका तेणी तेजे भावान मारलें घापर मारलें ती म्हाज्या घरा कडेन येयली। वेदश्रीच्या मरणाक तिचो घरकार आनी माय जबाबदार आसात अशें यशवंत गांवसाचें म्हणणें आसा। आज अशें जालें एप्रिकेशन दिलें की हेंच्यान ताका हे कारणीभूत तें हें जावपाक ना जावपाक माय घोव आनी तें हो तेजो मांव माय घोव आनी मांव। वेदश्री आनी यशस्वीच्यो कुडी जीएमसीत दवरल्यात। शुक्रारा पोस्टमॉर्टम करतले। मासोड्ड्या वाळपयच्या वेदश्रीचे दिवचल तालुक्यांतल्या मेणकुरे गांवांतल्या योगेश परपा लागीं लग्न जाल्लें। लग्ना उपरांत ती मडगांव फातोर्ड्या रावताली। वेदश्री जीएमसीत लॅबांत कामाक आशिल्ली। तिचो मांव आत्माराम परब फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर येरादारी विभागांत उपनिरीक्षक आसा। मांव पुलीस अधिकारी आशिल्ल्यान वेदश्री आत्महत्या प्रकरण पुलिसांनी गंभीरपणान घेवंक ना असो आरोप वेदश्रीच्या घरच्यांनी केला। वेदश्रीच्या माय मांव आनी घोवा आड पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या। वेदश्रीची आवय लक्ष्मी यशवंत गांवस हिणे कंप्लेन दिल्या की आपल्याची चलयेक ताजी घरचे लोक त्रास करताले हॅरेसमेंट करताले। ताजेर मडगांव टावन पुलीस स्टेशनाचेर हॅरेसमेंटाची केस रजिस्टर केल्या। मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। कंप्लेन आवय बापूय आनी गांवाचेर रजिस्टर केलेली 498 हे प्रमाणे केलें। मुखावेलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तिगून उरपाच्या मायनिंग आनी पर्यावरणाचो विचार जावंक जाय म्हूण उलयतात तेन्ना अर्थवेवस्थेचोय विचार जावंक जाय। सैमीक संपत्ती फुडले पिळगेक राखून उरतली जाल्यार तांचो वापरूय मर्यादीत जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। दोनापावलो सिदार्थ गोवांत फिमीची 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद ब्रेस्तारा सुरू जाली। थंय मुख्यमंत्री उलयलो। एखादे मायनिंग लिजाचेर 30 वर्सां मेरेन तरी मायनिंग करूंक दिवंक जाय म्हूण फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीन मागलां। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री फिमीची दोनापावला सिदार्थ गोवान मायनिंगाचेर राष्ट्रीय परिशद सुरू जाल्या। तिगून उरपी मायनिंग हो विशय घेवन ही परिशद 2 दीस चलतली। परिशदेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री पर्रीकार आशिल्लो। मायनिंग बंदीचे संकटांतल्यान भायर सरतले आनी देशाची अर्थीक स्थिती जाग्यार येतली जाल्यार MMDR कायदो सुदारचो म्हूण फिमीन मागला। एखाद्या लिजाचेर मायनिंग कमीत कमी 20 वर्सां आनी रिन्युवल धरून थंय चडांत चड 30 वर्सां मायनिंग करूंक मेळचें म्हूण फिमी मागता। I suggest the maximum period for which the mining leases may be granted shall not exceed the 30 years, provided that the minimum period for which any such mining lease may be granted shall not be less than 20 years. A mining lease may be extended for a period not exceeding 20 years at a time or till the exhaustion of the minerals in the deposit at the option of the lessee, provided that the lessee has done his mining operations in a scientific and workmanlike manner and without violation of any of the terms and conditions of the lease deed, as well as the rules and regulations formulated under this Act. फिमीचो सरचिटणीस म्हणटा मायनिंग बेकायदेशीर गजाली जावंक जबाबदार नोकरशाही। terms of so-called illegality, it is only the uncertainty which has led the miners to overshoot the environmental clearance limit because they are not sure whether their mining lease will be renewed or not. But if this timely clearances come, environment clearance, forest clearance, then the illegal, so-called illegal mining will not take place. पर्यावरणा बरोबर अर्थवेवस्थेचोय विचार जावंक जाय। फुडले पिळगेक खंयचीय गजाल राखून उरतली जाल्यार सैमीक संपत्तीचो जाय तितलोच वापर जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। मायनिंगात अकस्मात प्रचंड फायदो दिशिल्ल्यान गोंयचे मायनिंगात नाका आशिल्ल्यो गजाली घुसल्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयता। फिमीन घेतिल्ले थाराव खंय सरकार केंद्रा मेरेन पावयतलो। इकॉलॉजी, सस्टेनेबिलिटी फॉर नॅशनल इकॉनॉमी
and sustainability for the organization or institute which is going to do the mining. If I put the cost too much on you, you will think that okay, it's not fair. We cannot afford to pay so much for doing the mining activity, so we will import. Tatas will import, all will import iron ore. And what do you export then? You have to export the capital. So sustainability has to be seen from all these angles. It cannot be only seen from ecological angle, it has to be seen from economic angle. And until you do all this exercise and balance it properly, I don't think the nation economic trajectory can take off. The greed has to be also controlled. Actually, it came into picture only because of windfall profit. If iron ore prices had not gone to $120, $130 and had remained to earlier figures of $50, $60, I don't think illegality would have been that big. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि तुळशीदास चारी. घेऊ एक विराम.